नमस्कार. मोरयार हे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. चवथीच्या निमतान आमी बऱ्योचश्यो कार्यावळी हाडटात. थोड्यांचे कलाकारांचे प्रश्न असतात, थोडे तयारी करतात, ते कश्यो तयारी करतात. त्याच प्रमाणे चवथीक लागून जे माती कलाकार असतात त्यांचो व्हडलो प्रश्न जाल्लो असता, तो प्रश्न आमी तुमचे कडेन हाडपाचो प्रयत्न करतात. तशेंच संगीतकार असतात, गायक असतात, ते बी आपली तयारी करतात. असेच कलाकार आमचे कडेन येवन तुमच्या फुडें आमी त्यांचे प्रश्न जावं तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा तो सांगपाचो प्रयत्न करतात. आतां आमचे कडेन असो कलाकार येयल्लो आसा, पंडीत जितेंद्र अभिषेकी, तशेंच अजीत कडकडे, मागीर आमचे मोठे मोठे कलाकार जावन गेले. त्या कलाकारांनी आपले जी नामना मेळिल्ली आहा तेचेर फुडें व्हरपा खातीर पावलाचेर पावल दवरपी अशे आमचे कडेन आसात तो कलाकार अक्षय नायक. येवकार अक्षय. थँक्यू. देव बरें करूं. म्हाका सांग, तुका एक गायक असो जावपाचो कसो दिसलो? सुरवातीचो काळ जो आशिल्लो तातूंत म्हजो आजो दत्ताराम वळवयकार हो भजन शिकयतालो. म्हणटकीर घराण्यांत आमच्या तें आशिल्लें, संगीत आशिल्लें. पूण गर्भसंस्कार म्हणूं येता किंवा म्हज्या आज्यान गोंयभर कितलेशेच शिश्य तयार केले. तातूंतल्यानूच तें गाणें सातत्यान म्हज्या कानार पडटालें ल्हानपणांतल्यान. आनी मागीर सुरवात हांवें आज्याच कडेन केली. 6 वर्साचो 7 वर्साचो आसतना आज्या कडेन प्रायमरी शिक्षण जें आशिल्लें म्हजें मुळावें शिक्षण संगितांतलें तें आज्या कडेन जालें. आनी थंयच्यान संगिताची वाटचाल सुरू जाली. मूळचो गुरूच तुमचो आजोच असो. हय. हरशीं शास्त्रीय गायन हें गायन शिकपाकूच जाय अशें आसा गायक? हय, शिकपाकूच जाय. कांय गायक नॅचरली तांचे कडेन आसता. तातूंत भितर म्हणजे महान व्यक्तिमत्व अशीं जावन गेलीं. किशोर कुमारा सारकिल्लो मनीस, हालींच जे आमच्या मदल्यान गेले तांचे के सारकिल्ले, हांकां नॅचरल देवान दिल्ल्यो कांय गजाली आशिल्ल्यो. पूण क्लासिकल शिकल्या उपरांत खंयच्याय प्रकारचें गाणें गावपाचो तुका एक कॉन्फिडन्स म्हणा किंवा तुजी तयारी निर्माण जाता. म्हणून क्लासिकल शिकपाकूच जाय. जातूंत तूं खंयच्याय लेवलाक ताल, सूर म्हणजे जी पक्केपणां आसा, पक्को जावप, परिपूर्ण जावप, तें क्लासिकलांतल्यान जाता. एक नांव लौकीक जर जातलो जाल्यार कितें गूण आसपाक जाय अशें? सगळ्यान पयलीं बरो मनीस आसपाक जाय. कारण खुबश्या वेळार हांव विचार असो करतां की एखादे वेळ मातसो गाण्यान कमी आसलो जाल्यार जाता, मनीस बरो आसलो जाल्यार कोणी दुसरी संद दिता. पूण गायक कितलोय बरो आसलो आनी मनीस म्हणून फेल आसत जाल्यार सुद्दां लोक अशें उलयतात मागीर, किंवा अशें म्हणूं येता लोकांनी की तो गायक बरो रे पूण मनीस फेल. आसूं, पूण ताच्या ऑपोजीट सायडीन अशें जाता की ओके आसूं रे, गाणें आसा पूण तो मनीस बरो, ताका एक संद दिवया. म्हणून सगळ्यान पयलीं गूण तुजे कडेन जो आसपाक जाय तो मनीसपणाचो, मनीस बरो आसपाक जाय. मागीर तेंच जसो तुजो स्वभाव तोच तुज्या कामान येता. कितें आसूं, तुजें ड्रायवींग आसूं, तुजें रेग्युलर काम आसूं किंवा तुजें गाणें आसूं, जसो स्वभाव आसा तोच गाण्यान येता. बरोबर. आतां जर इतके गायक आमच्या गोंयांत जाता, कलाकारांची खाण अशें म्हणटा, जाल्यार तयार जातात पूण चडशे जाण बॉम्बे वचून आपणाचें फ्युचर करतात. कारण अशें कितें? हांगासर वाव ना तसो कलाकारांक? खूब आसा. म्हज्या सारकिल्ल्या मनशान गोंयानूच करियर केलें आनी मुंबय वचून करियर करून हांव गोंयान येवना. म्हाका हांगच्यानूच मुंबय संद्यो आयल्यो. कांय म्हणजे तुषार देवाला सारकिल्ल्या मनशा खातीर हांवें काम केलें, ताणें म्हजे प्रोग्राम दवरले. अमित पाद्ये सारकिल्लो जो शंकर महादेवाना खातीर अरेंजमेंट्स करता, त्या मनशान म्हाका आपोवन व्हेलो, संद्यो दिल्यो, कांय मोठे मोठे आल्बमांनी गावपाच्योय संद्यो दिल्यो. पूण अशें कांय ना, ज्या जाग्यार तुमी आसात थंयच आपलें नाणें खणखणीत जर वाजत जाल्यार लक्ष खंयच्यानूय केंद्रीत करूं येता. म्हणजे बरें जर आसत न्ही जाल्यार तें चड तेंप धांपून उरना. म्हणून हांव अशें म्हणना की अमकेच कडेन वचून तुमी करियर करूंक शकता किंवा कितें. जाता जाल्यार सगळ्यान बरें करून दाखोवपाचें, बरो जावप. आनी जें बरें आसता पळय तेंच लोकांक दिसता. म्हणटकीर प्रत्येकान आपूण बरो जातलो हो जर विचार करीत न्ही जाल्यार प्रत्येकाक काम आसा हांगा.
हांवें तुजे खुबशे प्रोग्रामूय पळयले, तितून सुरेश वाडकराची जी आवाज आसा जावं तेचे सॉंग्स आसा त्याच प्रमाणे उबे आप तुमचें आयकूंक हेचें कारण अशें कितें? कारण म्हटल्यार जशी आमी देवाचेर श्रद्धा दवरता तशीच वाडकर गुरुजींचेर म्हजी खूब श्रद्धा. आनी ल्हानपणांतल्यान गुरू न्हू तो, शिक्षण घेवंक ना तेंचे. ना पूण गुरू मानलो. गुरू मानलो, एकलव्या सारकें तांकां फॉलो करप. आनी कशें आशिल्लें, गुरुजीं कडेन 2-3 वर्कशॉपां हांवें अटेंड केलीं. तेन्ना हांव अलकाताई कडेन शिकलां, अलकादेव मारुलकर. म्हणटगीर जेन्ना गुरुजीन म्हाका गावपाक लायलो तेन्ना तें ल्हानपणान खूब गुरुजीन आयकून गुरुजीक एक आश्चर्य जालें. मांड प्रकार गायल्लो हांव आनी गुरुजीन म्हाका विचारलें की हा तूं कोणा कडेन शिकता अशें जालें. म्हणलें हांवें म्हटलें अलकाताईं कडेन. तेन्ना गुरुजीन म्हटलें अरे अलकाबाईं कडेन जाता तर तुला हे आयलाच पाहिजे. पण त्या मनशा फुडल्यान गावपाची एक संद म्हाका मेळ्ळी. तांच्या वांगडा आल्बम शेअर करपाची संद मेळ्ळी. उत्सवा सारकिल्ल्या आल्बमान म्हणा किंवा रे दामोदरा सारकिल्ल्या आल्बमान म्हणा. सुरेश वाडकर गुरुजी वांगडा आल्बम शेअर केले आनी कितें आसलें जाल्यार तांचे कडल्यान मार्गदर्शनूय आमकां आसता. फाटल्या हेका तुमी खुबशे प्रोजेक्ट घेतले, तितून व्हिडिओ जावं सॉंग्स बरी सॉंग्स येयली पळय, कोंकणी खूबच लायक जावंक लागले लोकांक आवडटा. म्हणजे कितें तेन्ना मराठी धरती आहली, मराठीचेर सगळीं सॉंग्स जाताले. आतां कोंकणीचेर जावंक लागले. एक व्हडली गोंया खातीर एक व्हडली गजाल. बरोबर. आतां संगीतकार जावं हांगासर गोंयांत तयार जाल्या काय? हय, खूब जाण आसा. कित्याक आमी म्हणटा की बॉम्बे वचून संगीतबद्ध करता खंयची जाणा. हांगासर कित्याक जायनासली अशी? टॅक्निकली कांय गजाली आशिल्ल्यो. म्हणजे आमी गोंय आमचें खूब ल्हान न्ही आनी मुंबय ही खूब व्हडली इंडस्ट्री. म्हणजे खंयचीय गजाल जी निर्माण जाता ती मुंबय जाता. म्हणून कांय गजाली आमचे कडेन येवपा मेरेन मातसो कळाव जालो. टॅक्निकलिटीज पळयल्यो जाल्यार किंवा बाकीच्यो ओवरऑल ताचो विचार केलो जाल्यार. पूण हालीं कशें आसा, मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हणा सगळें फास्ट जालां. पयलीं मुंबय वतलो जाल्यार खूब विचार करचो पडटालो किंवा कितें. आयज कशें आसा, आमी झप करून फ्लायटान वतात, फ्लायटांनी येतात. सो हातूंतल्यान जितल्यो गजाली लागीं येता न्ही तितलें इंडस्ट्री डेवलप जावपाक बरें पडटा. म्हणून गोंयान आतां कितें जालां, कांय शिकपाक आमचे सारकेले मनीस जे मुंबय शिकतात वचून, कितें आसूं रिकॉर्डिंगाचें काम म्हणा किंवा एक दीस गेले, एक सेशन अटेंड केलें किंवा 1-2 दीस रावले, तें शिकून आयले आनी हेच विशय आमकां फुडें व्हरता. म्हणजे ह्यो ज्यो गजाली आमी शिकले, म्हज्या स्टुडियोन हांव तयार करपाक लागलो, अरेंज करपाक लागलो, म्युजीक मास्टर मिक्स करपाक लागलो. आनी हातूंतल्यान गोंयान आमचे कितलेशेच संगीतकार आसा. अजय नायका सारकिल्लो आसा, विष्णू शिरोडकार आसा, पुर्णानंद च्यारी सारकिल्लो आसा, बिंद्या वस्त म्हणटा तें कंपोज करता, यतीन तळावलकरा सारकिल्लो मनीस आसा. आनी म्हणजे तांचे कॉन्टेक्ट मुंबय सारकिल्ल्या इंडस्ट्री कडेन आसा. पूण आयज अशें जालां की गोंयान त्याच धर्तेचें संगीत तयार जाता. तशेंच आमचे कडेन कंपोजर आसा आनी अरेंजमेंटूय त्याच धर्तेचें आमचे कडेन जाता. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह सायन ही आमच्या खातीर. बरी. लिरिक्स बरोवपी आसा काय ना? आसा, खूब आसा. लिरिक्स हो प्रकारूच एक्चुअली पळोवंक गेल्यार वेगळो आसा. म्हणजे आमचे कडेन पोएम्स बरोवपी खूब जाण आसात, तेच म्हणटा कविता बरोवपी. पूण कविता तो बरयतना तातूंत भितर म्हणजे एक वेगळें कौशल्य लागता आनी ते मोजकेच लोक आसात आमचे कडेन. साई पायणेकरा सारकिल्लो आसा, मागीर जॉन आगियारा सारकिल्लो मनीस आसा. म्हणजे जांकां तें हें सांपडलां भितरली जी गजाल आसा न्ही, की जी आसा न्ही ती सांपडिल्ली आसा. म्हणटगीर लिरिक्सिस्ट आसा आमचे कडेन. आनी खंयचोय विशय जेन्ना आमी एक गीत फुडें व्हरता, गीत मुखार व्हरता, तेन्ना तें म्युजीक डायरेक्टर म्हणा किंवा जो ताजो अरेंजर आसा हांचे कडेन बसून जर तें मुखार व्हरत न्ही जाल्यार तें बरें जावं येता. सगळ्यांचो विचार भितर येवंक जाय. तूं खंय तरी पयशिल्ल्यान तें म्हाका धाडटा, हांव हांगा बसून तें अरेंज करता, हांगा बसून कंपोज करता, जाल्यार त्यो गजाली इजिली फुडें वचना. सगळ्यांचो एकवट तातूंत भितर आसपाक जाय, विचार एक आसपाक जाय, तेन्नाच एक बरें गीत निर्माण जावं येता. एक बरें गीत जर निर्माण करतले जाल्यार अंदाज टायम कितको लागता, वेळ असो? डिपेंड्स. आतां कशें आसा जाणा, प्रोसेस कसो आसा, खंयचेय कामाचो प्रोसेस असो आसा की केल्या उपरांत तें थंड दवरलें न्ही आनी परत थोड्या दिसांनी तें आपणें रिलीज करच्या पयलीं जर आयकत जाल्यार अशें दिसता की हातूंत आनी कितें तरी जावंक जाय आशिल्लें. अरे हें आमी अशें करूं येतालें, अशें जावं येतालें, अशें जाता. तशेंच गिताचें आसा. गीत कशें आसा, आमी करता एका दिसान सुद्दां गितां केल्लीं आसा आमी. हांवें केल्या एका दिसान. कित्याक कांय इव्हेंट्स अशे आसताले
जातून कोणी क्लायंट्स येताले किंवा भुरगे येताले जे सांगताले म्हाका की आयज सांजचें आमकां हें प्रेजेंट करपाक जाय आनी म्हाका अर्दो दीस आसतालो किंवा 4 मेरेन म्हाका तें करपाक जाय, अशीं गितां करून दिल्लीं आसा. पूण तातूंत चड विचार करपाक मेळना. पूण एखादें गीत जर करतलो सारकें जाल्यार एक 10 दीस तरी आमचे कडेन जाय सारकें प्रॉपर ते अरेंज करून किंवा आनी मागीर तो जर फायनल आउटपूट ताजो येवंक जाय म्हणजे व्हिडिओ करून किंवा कितें जाल्यार एक थोडक्या भितर जर करतलो जाल्यार 1 म्हयनो जाय आमकां खंयचें गीत करतलो जाल्यार. सावय वेरेचे तुमी सॉंग काडले पळय ते खरेंच वेगळेच हेजे आसा. सावय वेरेचो सख्यारी तेजी झलक मातशी दाखय. हय म्हणजे एक गिताचें कशें आसा, सावय वेरेचो हांव म्हणटगीर म्हाका अशें दिसलें की दर वर्सा आमचो सख्यारी जाता पूण दर वर्सा एक गीत काडपाचो म्हजो एक प्रयत्न आसता आनी त्या गितांतल्यान अशें कितें उत्पन्न आसा हें तें अशें कांय ना, कमर्शियल कांय ना, तें एक लोकांच्या उमेदी खातीर उत्सवा खातीर लोकांक प्रत्येकाच्या घरान तें वाजचें, प्रत्येकाक उमेद जावची म्हणून तें गीत. दारान आयल्या पालखी अनंताचे सजल्या दारान आमची रांगोळी लख उजवाड फाकला गावान उमेद नटल्या गावागावान लख उजवाड फाकला गावान उमेद नटल्या घरादारान आता एक जाऊन गाऊया आम्ही सख्यारी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्यारी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा सख्यारी माझ्या पांडुरंगा हरी रे माझ्या पांडुरंगा. गुड. एक म्हणटलो इतके कलाकार आमचे कडेन आसात, जर कलाकारान आपले सरकाराचे सहकार्य अशें जर ताका दिवचें पडलें जाल्यार तुका कितें दिसता की सरकारान हेल्प जर करपाक जाय? हय हो खूब वेळा हो प्रश्न म्हाका येता. म्हणजे इवन कोविडाच्या वेळार सुद्दां जेन्ना डिफिकल्ट टायम चलतालो कलाकारांचो तेन्ना आमी सरकारा कडल्यान खूब अपेक्षा दवरताले आनी तो टायमूय तसो कठीण आसलो. पूण म्हाका दिसता की आमी प्रत्येक गजाल सरकारा कडल्यान अपेक्षीत दवरप हें तितलें बरोबर न्ही. कारण कशें आसा, जेन्ना एक मनशाक आयडेंटिटी मेळटा तेन्ना सरकाराचें ताजेर लक्ष वता. बरोबर. प्रत्येक मनशाक स्टोरी आसा, प्रत्येक मनशाक स्ट्रगल आसा, कोणी आसूं तो मागीर खंयच्याय क्षेत्रान काम करूं तो स्ट्रगलांतल्यानूच आयिल्लो आसता. पूण हें स्ट्रगल केन्ना लोकां मुखार येता, जेन्ना तो यशस्वी जाता तेन्ना. बरोबर. प्रत्येक मनीस जेन्ना हायलायट जालो की ताजी अरे तो असो गरिबींतल्यान आयला, ताणें चलून तो स्टुडियोन वतालो, चप्पल घालिनाशिल्लो, ह्यो गजाली केन्ना येता तो यशस्वी जाल्या उपरांत. म्हणून हांव प्रत्येक कलाकाराक किंवा प्रत्येक मनशाक हें सांगूंक सोदतां की तुमी स्वबळाचेर मोठे जाया आनी इतले व्हड जाया की मागीर सरकारान तुमचे कडेन पळोवनी आनी यू बी द एग्जाम्पल. तूं सगळ्या समाजाक एग्जाम्पल जा की आपूण अशा परिस्थितींतल्यान आयला, आपूण स्वताच्या पांयार उबो आसा, आपूण आयज आपल्याक सगळे पळयतात, कळ्ळें न्ही. तेन्ना तूं जर तुजें नाणें खणखणीत आसत आनी तूं जर म्हणजे तुजी मोख जर सारकी वाटेर आसत न्ही जाल्यार यशूय तुजें आसा आनी सगळ्या बाबतीन म्हणजे तुजी प्रतिमा म्हणा किंवा तुजी प्रतिभा पयशाच्या बाबतीन म्हणा किंवा सगळ्या बाबतीन तूं सक्षम जाता. म्हणून प्रत्येकान आपूण बरो जातलो, बेस्ट जातलो हीच मोख दवरपाक जाय. आनी जेन्ना जें बरें आसता न्ही ताका कसली गरज आसना मागीर कितेंच मागपाची किंवा कितें, तो एक सगळें ताजेच कडेन येता. म्हणटकीर हांगा मागीर सरकार आनी हें तें हो विशयूच येना. प्रत्येक गोष्टी कशें म्हणटा की आमकां सरकाराचो म्हणून आमी अशें बरोबर बरोबर म्हटलें की फायनली तूं म्हटलें तशेंच की स्वताहून आपणाचें कितें तरी सक्षम आसपाक जाय. आतां वसंतराव देशपांडे अशे व्हडले व्हडले गायक जाले पळय, तेंची गायन तुमी सादर करतात चडशे आनी लोक ताका प्रतिसाद इतको आसता की तुका नाट्य गितान जावं भजनान जावं आनी बाकीच्या हितून म्हणजे पार्श्व गायनान खंयच्या हितून तुका जास्त अशी सॉंग्स गावपाक? कशें आसा, म्हाका सगळेच प्रकार आवडटा. म्हणजे पयलीं हांवें रिसेप्शनाकूय प्रोग्राम केल्या, कॉर्पोरेटा खातीरूय गायला हांव हिंदी बॉलिवूड सॉंग्स. पूण जी वळख म्हजी निर्माण जाली ती डिवोशनल फिल्डान चड जाली. म्हणजे घरान जो हांव पावलो म्हण किंवा
गोंयान किंवा गोंया भायर जे लोक म्हाका वळखतात आयज ते डिवोशनल म्हणजे अभंग नाट्यगितां. तर आवड हांव अशें म्हणूंक शकना की एका पेरंटाक जर विचारलें तुका व्हडलो भुरगो आवडटा काय धाकटें भुरगो आवडटा मागीर तूं खंयचो आवडटा, सगळेच वाटो म्हणजे उदक एकदां सोडलें न्ही की तें स्वताची वाट मागीर काडीत वता. सो हांव डिस्क्रिमिनेट करूंक शकना की म्हाका होच प्रकार आवडटा. खंयचोय तुमी जो प्रकार म्हजे कडेन दितले हांव ताचे भांगर करपाचो यत्न करतलों असो एक म्हजो हें आसा. घेई छंद मकर हे मातशें स्टार्ट कर. तुमकां थोडक्यान झलक दाखयता म्हणजे जे आमी प्रोग्रामाक घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद प्रिय मिलिंद मधुसेवनानंद स्वच्छंद हादुंद घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद घे छंद. आणि हाकाच जोडून मागीर हांव फास्ट जे पयलीं आमी स्लो गायतात आनी मागीर तें फास्ट 3 तालांतलें तें गायता. घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद प्रिय मिलिंद मकरंद प्रिय मिलिंद मधुसेवना नंद स्वच्छंद धुंद घे छंद मकरंद घे छंद मकरंद घे छंद घे छंद घे खरेंच चडशे प्रेक्षक आसा पळय ते तुमचें गायन आयकून तुजी स्मायल सगळें पळोवन सारके मंत्रमुग्ध जाता अशें प्रत्येक गोश्टी. कित्याक म्हाकाय बीन अटेंड करचें दिसता. हांवें 2-3 फावटी केलें आनी पळोवंक गेल्यार फुडें तुमी खरेंच नांव कमयतले. आतां सद्या आसात ते आनी आतां खूब युट्यूबाचेर जावं हेजेर हे करून एक्चुअल युट्यूब हो लुकसाण एक बरें माध्यम हय. म्हणजे कशें आतां खूब हाय लेवलचेर जर पळयत न्ही जाल्यार तातूंत तो मॉनिटायज बीन जर जालो चॅनल जाल्यार तुमकां पयशे येता किंवा पूण प्रायमरी लेवलचेर कितें आसा प्रत्येक कलाकार युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान वायड रेंजीक वता. म्हणजे म्हाका अशें अनुभव आयल्या की म्हजे जे अभंग आसात किंवा कितें ते मुंबय सारकिल्ल्या लोकां मेरेन पावले आनी मुंबयच्यान म्हाका कॉन्टॅक्ट जावंक लागले फेसबुकाच्या थ्रू म्हणा किंवा युट्यूबार म्हाका कमेंट येवंक लागले. आनी युट्यूबा खातीर म्हाका कांय प्रश्न येतात महाराष्ट्रांतल्यान येतात किंवा देशभराच्यान येतात की दादा तुमी कुठले, तुमी कुठे राहतात किंवा खंयच्यान हिंदी प्रदेशांतलो मनीस आसलो जाल्यार आप कहाँ से हो अशे प्रश्न येता. आनी मागीर म्हाकाय तो एक आनंद मेळटा सूख मेळटा तातूंतल्यान की अरे आमकां भायर भायर लोक पळयतात ते युट्यूबा खातीर. आनी हांव थंय अभिमानान सांगता की मैं गोवा से हूँ किंवा मी गोव्याचा अशें हांव अभिमानान सांगता. सो युट्यूब हो एक पॉझिटिव्हच हें प्लॅटफॉर्म जातूंतल्यान सांगून नजो न्ही रातयान कोणी हिरो जाता एका रातयान फक्त क्लिक जाय. आतां पर्यंत तुवें प्रोजेक्ट घेतले आनी ह्या वर्साचे प्रोजेक्ट कितें आहा तुजे? ह्या वर्साचे प्रोजेक्ट खूब आसात. आतां लेटेस्ट जो म्हजो प्रोजेक्ट आसा तो साईबाबाचेर म्हजें गीत येता जें 11 तारखेक रिलीज जाता ह्या ऑगस्टाच्या. ताजे उपरांत 2 पावसाचेर गितां आसा. मातसो म्हाका लेट जालो कारण कांय गितां म्हजीं आशिल्लीं कारण तन्वी वालावलकर म्हणटा ताजी हार्ट ऑफ जोगन हो एक सुंदर असो कृष्णाचेर प्रोजेक्ट आमचो चालू आशिल्लो.
जातून 200 गितां आसा हम्म. आनी ती स्लो आमी कवर अप करतात. तातूंतली 10 गितां रिलीज जाल्ली आसा युट्यूबार. सिंगल काय डुएट अशी आहा थोडी? सगळे प्रकारचे आसा, सिंगलूय आसा, डुएटूय आसा. तातूंतलेंच हार्ट ऑफ जोगनांतलेंच कृष्णाचें गीत जें हांवें अरेंज केलां, तन्वी वालावलकरान गायलां, तें गोकुळाष्टमीक रिलीज जाता. एक पयरूच जालें रिलीज. सो तो स्लॉट आशिल्ल्या कारणान पावसाची गितां मातशें आमी, म्हणजे पावस अर्दो जालो आतां, ती फुडें गेल्या म्हणजे 2 गितां ती पावसाचेर येवपाची आसा. एक पावस तुजो म्हणून, तुजो म्हजो, आनी एक पावस आहा म्हणून एक गीत येवपाचें आसा. तर ती गितां आसा. ताच्या उपरांत चवथीचे आतां चवथीचें प्रोजेक्ट आसा. जॉन आगियारांचें एक मराठी गीत येता हय गणपतीचेर. सो तेंवूय आतां ह्या फुडल्या 10 दिसां भितर सगळें म्हणजे अरेंजमेंटाचें काम सुरू जालां. ताजें शूट बीन करून सारकें चवथी कडेन तें रिलीज जातलें अशें. व्हिडिओ शूटिंग बीन तुमचें सगळें म्हजीच टीम आसा. उद्धव केरकर म्हणटा तो आयक्लिक स्टुडियोज, ताच्या माध्यमांतल्यान तें सगळें शूट जाता. सो टॅक्निकल सपोर्ट म्हणा फायनान्शियली सपोर्ट कसो कितें मेळटा? बरो मेळटा. आमकां स्पॉन्सर्स मेळटात. ओके. खूब लोक स्पॉन्सर्स आसात आमचे जे स्पॉन्सर करता. आनी कांय लोकांचें कशें आसता की जांची कुलदेवी आसा किंवा ज्या देवस्थानाचे माध्यमांतल्यान तांकां दिसता की आमच्या देवाचें गीत जावचें. अशें कांय देवस्थानाय म्हजे कडेन एप्रोच जाता की आमकां अक्षय बाब एक आमच्या शांतादुर्गेचेर गीत करपाक जाय, आनी फायनान्स म्हण किंवा कितें तेच करतात. सो अशा माध्यमांतल्यान फायनान्शियली लोक सपोर्ट करता. बेस्ट. तुमी आतां वेळ जाल्लो आसा. हय एक एंडिंग करता आसतना एक सॉंग गावया आमी. हय नक्कीच. म्हाकाय चान्स दी मातसो. हय 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 नक्कीच. पाकीबाब बोरकर यांच्यानी लिखीत एक सॉंग म्हटल्यार गोंयचें नांव व्हड करून. गोंयचें नांव. तर हांव स्टार्ट करता मातशें. हय हय हय. गोंयचें नांव क्या बात. व्हड करून आमी जाले गोंयचें नांव व्हड करून आमी जाले बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान. बंदखणीची देवळां जाली, बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान, ल्हान जाले म्हान, ल्हान जाले म्हान, ल्हान जाले म्हान. तर तुका तुज्या प्रवासाक शुभेच्छा दिता. थँक्यू. देव बरें करूं. चवथीच्या निमतान तुजी कारकीर्द सामकी बरी वयची. थँक्यू. आनी आमचे व्हड कलाकार जाले त्यांच्या फाटल्यान तुमी नक्कीच नक्कीच. हांव सगळ्या गोंयचे जनतेक उलो मारता की तुमीच कलाकाराक व्हड तुमी करतात, प्रेक्षक करतात. तेन्ना म्हाकाय व्हड तुमीच केला. तेन्ना हो आशिर्वाद, हो मोग असोच म्हजेर आसचो. आनी ही खास कार्यक्रम चवथीच्या कार्यावळ जी जाली ती चवथीच्या निमतान ताजीच संद साधून हांव तुमकां सगळ्यांक ही चवथ सुखाची, समृद्धीची आनी बरी वचूं. सगळ्यांनी काळजी घेवची. तशेंच स्वताक अशेंच व्हड करीत चलात. गणपतीचो आशिर्वाद तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतलो. काळजी घेयात आनी ही चवथ तुमी आनी आमी सगळे मेळून मोठ्या उमेदीन साजरी करुया. देव बरें करूं. थँक्यू.